राज्यांत दिसपट्ट्यो चोरयांच्यो घडणुको घडत आसात। सांकवाळे सोमारा फांतोडेर 2 सुमार चोरांनी 4 फ्लॅट फोडले। तातूंतल्या एका फ्लॅटांतले सामान आनी पयशे तांणी लुटले। हे चोरये उपरांत अपार्टमेंटांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। देखून ह्या वाठारांत पोलिसांनी पेट्रोलिंग सुरू करचें थळाव्यांनी मागलां। पळयात पुराय बातमी। सांकवाळे हांगा अरावंड रातच्या 2 सुमार 4 फ्लॅटांनी चोरयेचो अटेम्प्ट जालो आनी भितरले एक फ्लॅटान चोरी सक्सेस करपाक जालें आनी तेंचे पळोवपाक गेल्यार तेंच्या फ्लॅटांतले बिलोंगिंग्स आसले ते गोल्ड जावं कितें तरी हेला, पूण आजून मेरेन सर्टेन जावंक ना कितें एक्झॅक्टली हेला ते। पूण सांगपाची गोश्ट एक म्हटल्यार फाटल्या 6-7 म्हयन्यासून हांगा चोरयो कंटिन्युअसली जायत आहात आनी एक भयाचो वातावरण हांगा निर्माण जाला। कित्याक की जेन्ना हे चोर येतात तेन्ना ह्या फ्लॅटांचे एक तर लॅचीस घालतात, लोकांक भितर बंद करून दवरतात, जावं दाराच्यो खिळयो मोडटात, जावं भितर चोरयो जातात आनी हेच कारणान एक भंय निर्माण जाला। कित्याक राती ज्या हिसपान लोकांनी पळयल्या त्या हिसपान तेंच्यांनी सांगलां की राती 2 जाण कोण तरी येयल्ले आनी तेंच्या हातीन कितें तरी हत्यार आसले आनी ते हत्यार खंय तरी कोणाचेरूय हल्लो करपाक पुरो आसले आनी कोणाचो जीव प्राण वयपाकूय पुरो आसले। तशेंच ताका धरपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केलो म्हणून अशें आयकूंक येता आनी तेन्ना त्या हातून खंय तरी कोणाचेर वारूय केला अशें आयकूंक येता आनी ते हांगासून पळोवन गेले अशें आयकूंक येता। सो तेंची लोकांची मागणी आहा की तांकां हांगा ह्या हातून पुलीस गस्त वाडोवची, पेट्रोलिंग वाडोवची आनी हांगा जे पुलीस प्रोटेक्शन आनी रातचे लोक हांगा फिरतात जावं रातचे लेट मेरेन कोण फिरतात तेंच्या हांगा फिरोंक दिवचे न्हू अशी तेंची मागणी आसा। हांव पुलिसां कडेन मागता की हांगा रातचे पुलीस फोर्स घालपाचे आनी गस्ती वाडोवपाची आनी 2-3 म्हयने जाले आतां अशीच कंटिन्यू जाता। मदीं मदीं 4-4 दिसांनी 8 दिसांनी अशें करून ते मदींच येता। आमी बी तितली अलर्ट नासली, पूण आतां आमी हेजे फुडें अलर्ट रावतली आनी लोकांकूय सांगतले अलर्ट रावा म्हणून आनी पुलिसांनी आमकां सपोर्ट करपाचो। आता तुमी कितें मागता पुलिसां कडेन? म्हणजे पुलिसांनी येवन रातचे अशें एक पळोवंक जाय न्ही सेक्युरिटी। इतल्या लोकांचे आतां 3-3 फ्लॅट फोडले म्हटल्यार कितले हे। आनी तेज्या पयलीं 2 फार्मासी आनी हे फोडलेले, एक चॉप फोडलेले। हय, पूण तेन्ना येवन पुलिसांनी बीन पळयलें पूण कांय करूं ना न्हू, म्हणून ते आतां परत फोडले तेंच्यांनी। म्हणून हे पुलिसांनी आनी सगळ्यांनी पळोवंक जाय न्ही। सेमांनी कितलो लोक हांगा रावता। रातचे 2:15 सुमार म्हजे दाराचेर म्हाका मोठ्या मोठ्यान आवाज येवपाक लागलो। म्हणटकीर हांवें कितें केलें, म्हणजे की होल आसा पळय हातूंतल्यान न्ही, आय होल, तातूंतल्यान हांवें पयलीं पळयत जाल्यार म्हजे शेजारा फ्लॅट आसा पळय न्ही तातूंत कोण तरी लॉक काडपाक प्रयत्न करता। म्हणटकीर हांवें कितें केलें, हांवें म्हजी भायली लायट ऑन केली, TV ऑन केली, म्हणजे आवाज जावपाक जाय म्हणून, आनी त्या मनशाक पळयत रावलो। तो एक 5-10 मिनटांनी तो मनीस गेलो, वतना पळयलो। दुसरो आनी एक कोण मनीस आशिल्लो ताजे बरोबर, तो म्हाका कांय दिसूना। म्हणटकीर हांवें शेजाऱ्याक फोन केलो वयर, तेयी थंयच्यान वॉच दवरताले, पूण तांकांय कांय दिसूना। मागीर ओपोजीट बिल्डिंगेन म्हजो एक फ्रेंड आसा ताका फोन केलो, तोय थंयच्यान पळयतालो। मागीर एक 5 मिनटांनी ताणें म्हाका सांगलें तुजी गेट ओपन आसा, मेन गेट तुमच्या दाराची, पूण आपलो पळय जो शेजारी आसा न्ही, म्हणजे तो फर्स्ट फ्लोर रावता जाल्यार थंय सकयल आसा पळय ते फ्लॅटान आवाज येता म्हणून। पूण भायर वचप म्हणल्यार प्रॉब्लेम आशिल्लो, कित्याक हांवें पळयलेलें त्या मनशा कडेन कितें तरी आशिल्लें, एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना। मागीर हांवें कॉन्टेक्टेड पुलीस आनी पुलीस मागीर आयले, एक 15 हाफ एन आवरा भितर पुलीस आयले। पुलीस येवन म्हाका कॉल केलो पुलिसांनी, म्हाका भायर येवपाक मेळनासलें। कित्याक काय म्हणल्यार ताणें म्हजें लॉक मोडिल्लें आनी म्हाका लॅच घाल्ली, म्हणून म्हाका दार ओपन करपाक जायना जालें। मागीर ते आयले आनी तांणी म्हजें लॅच काडलें आनी म्हाका भायर गेलो आनी तांचे कडेन उलयलो। तांणी पळयत जाल्यार शेजारचे बिल्डिंगेंतले 2 फ्लॅट फोडिल्ले। गोवा 3 हिरू माले, दाबोलीच्यान।